न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतकाच्या ह्या न्यूज रूम अपडेटान तुमकां येवकार। हांव गौरीश परब आमोणकर। गोंयभर ज्यो घडणुक्यो घडटा त्याचो आढावो आमी ह्या न्यूज रूम अपडेटांतल्यान तुमकां दित आसता। त्याच बरोबर आयज शियाळी अधिवेशनाचो पयलो दीस आशिल्लो। हातूंत पी एस श्रीधरन पिल्लय म्हटल्यार राज्यपालान कितें कितें अभिभाशणांत उलोवप केलें, त्याच बरोबर मंत्र्यांनी तशेंच आमदारांनी कितें उलोवप केलें आनी तेचेर विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी कितें प्रतिक्रिया दिल्यात हाचो सगळो आढावो आमी तुमकां दितले। ह्यो बातम्यो आमी तुमकां 7 PM बुलेटिनाक दाखयतलेच, पूण त्याच्या पयलींचो जो पूर्व नियाळ जो आसा, सब एडिटरांनी बातम्यो कश्यो केला हाचो एक नियाळ आतां आमी घेवया। सगळ्यान पयलीं या सब एडिटर आमचे उत्तेजा कडेन। आयच्यान म्हणल्यार आयची म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार आयच्यान जे शियाळी अधिवेशन आहा ते आयच्यान सुरवात जाल्ली आसा आनी सगळ्यात पयलीं जे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी अभिभाशण केलें आनी तांणी अभिभाशणान आपले वेगवेगळे विशय मांडले। आनी पयलो विशय म्हटल्यार ते 2023 गोंय पोल्युशन पुरा 3.96 कोटी आसा ते ड्रग्स सीज केल्ले आसा। तशेंच फायर फायटराक 5,527 कॉल्स आयिल्ले, तेतूंतल्यान तांणी 87 मनशांचो जीव वाचयला आनी 29 जनावरां आसा तांचोय जीव वाचयला। प्लस 19 कोटींची जी मालमत्ता आसा ती वांटोवपाक उजो पालोवपी दळाक येस आयला। ही म्हायती राज्यपालान आपल्या अभिभाशणान दिली। तशेंच दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार जे विरोधक आसा तांणी राज्यपालान जे अभिभाशण केल्लें आयच्या शियाळी अधिवेशनाच्या पयल्या दिसा ताचेर तेंच्यांनी निशेध उक्तायलो की ते म्हणटात की जे राज्यपालान जे भाशण केलें ते सरकारान दिल्ले जे पेपर्स आसा तेज्या वयल्यान वाचून तेणी ते वाचला म्हणपाक लागले। म्हादयचो तेतून उल्लेख ना आनी हेर कसल्याच गजालींचो उल्लेख ना म्हणटा। आनी ह्या कारणाक लागून तेंच्यांनी राज्यपालाच्या अभिभाशणाचो आयज विरोध केल्लो आसा। ह्यो तुमकां दोनूय बातम्यो आसा त्यो आयच्या 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो। तर PS श्रीधरन पिल्लय राज्यपालान कितें उलोवप केले आपल्या अभिभाशणात, ताचेर जे विरोधी पक्षाचे आमदार आहा तेणी प्रतिक्रिया कितें दिल्यो ह्यो सगळ्यो सविस्तर बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो। आमच्या बरोबर आसा आमचे सब एडिटर उषान खंयची बातमी केला उषाक विचारुया। उत्तेजन सांगले ते प्रमाण 2019 वर्साच्या तुळे प्रमाण गोंयची जी GDP आसा ती 33% आसा आनी दर मनशाचें जें उत्पन्न आसा तें 30% आसा आनी 23,000 लाभार्थ्यांनी PM विश्वकर्मा येवजणेचो लाव घेतलेलो आसा आनी 80% वेपाऱ्याक ताचो फायदो जातलो अशी म्हायती आमकां आयच्या अधिवेशना वेळार राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लयान आपल्या अधिभाशणांत दिल्ली आसा। आनी जी दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार काल तुमकां खबर आसतली कोरगांवां एकल्या बायलेचें मंगळसूत्र गळ्यांतल्यान काडून व्हरपाची घडणूक घडली, पूण तें काडलें तुटलें तिजें पूण तें व्हरपाक खंय तरी तांकां शकलें ना। आनी आयज चिखले जंक्शनार एका बायले कडेन अशीच घडणूक घडली। पयलीं तिका पत्तो विचारपा खातीर 2 जाण चले एका गाडयेर येयले, उपरांत आनी 2 जाण चले येयले आनी तिच्या गळ्यांत मंगळसूत्र आसलेलें तें ओडून काडलें, पूण खंय तरी तें यशस्वी जाल्लें ना व्हरपाक। आतां जो हेजो फुडलो तपास आसा ते पुलीस करतात। आनी जी तिसरी बातमी आसा ती म्हणल्यार अमित पाटकर म्हणटा, जो काँग्रेस अध्यक्ष आसा तो प्रदेशाध्यक्ष आसा अमित पाटकर म्हणटा की जे भोमाचे लोक आसात ते आपली संस्कृताय जपोवपाचो यत्न करतात, पण हे भाजप जे सरकार आसा ते खंय तरी गोंयची जी संस्कृताय आसा ते नश्ट करपाचेर उठल्या। रामराज्य म्हणून फक्त गाजयतात, ते लोकांच्यो भावना समजून घेना असो आरोप जो आसा तो अमित पाटकरान केल्लो आसा। आनी जी चवथी बातमी आसा ती म्हणल्यार जो मांद्रेचो सरपंच आसा तो कालच्यान 1 फेब्रुवारीच्यान तेणें आपमरण उपोशण सुरू केला, कारण इतकेच खातीर की
जे मांद्र्यान नवें पुलीस स्टेशन बांदल्या त्या पुलीस स्टेशनाच्या इनॉग्रेशनाच्या जो फलक आसा तेजेर ताचें नांव ना आनी इनॉग्रेशनाच्या दिसाक ताका आमंत्रण नासलेलें हे खातीर ताणें तें आतां उपोशण सुरू केल्लें आसा. ह्यो ज्यो चारूय बातम्यो आसा विस्तारान 7च्या बुलेटिनान तुमी मुजरत पळोवच्यो. तर ह्यो अश्यो 4 बातम्यो आमकां उशान सांगल्यो, जशें की PM विश्वकर्मा जी येवजण आसा जातूंत सरकारान वेगवेगळ्यो आपलो जो वेवसायीक घराबो आनी घराब्याचो वारसा वेवसायीक चलोवपा खातीर PM विश्वकर्मा येवजणे खातीर आयज शियाळी अधिवेशनात राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हाणें तोखणाय केल्ली आसा, तशी एक बातमी आसा. तर वेगवेगळ्यो ह्यो 4 बातम्यो उशान केला. आतां फुडें या आनी आमचे सब एडिटर ऐश्वर्याक विचारया, ऐश्वर्यान खंयची बातमी केला. आयची जी बातमी आसा पंतप्रधान मत्स्य योजने अंतर्गत पयली गोंयान 41 कोटी रुपया मेळटाले, पण आतां 4 वर्सां जाली 41 कोटी वयल्यान आतां 8 कोटीचेर पावला. हेजेर जेन्ना विचारले मंत्र्याक निळकंठ हानकार जेन्ना विचारले तेन्ना तेणें सांगलें की आतांचे हेजो येवजण आहा पळय तिचो कोण लाव घेवपाक सोदिना, सो हे कमी जायत चल्ला. आनी तशेंच आमी लोकांक म्हणटा प्रोत्साहन दिता की तुमी येवजण घेवचें आनी कितें नुस्त्याच्या हितून धंदो करचो, पण ते कमी जायत चल्ला. ही जी बातमी आहा ती तुमकां 7 PM लायव्ह बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली. तर मत्स्य येवजणे अंतर्गत जो निधी मेळटालो तो कमी जाता असो आरोप जायत आशिल्लो. ताचेर मंत्री सुभाष शिरोडकरान सांगिल्लें आसा की जे पारंपारीक नुस्तेकार आहा ते कमी जायत चल्ला, सो तांकां प्रोत्साहन दिवपा खातीर आमी सातत्यान यत्न करीत आसा, अशी ही बातमी आसा. फुडें आमचे रिपोर्टर समीपान खंयची बातमी केला ताका विचारया. एक खळबळ घालपी एक शॉकिंग अशी बातमी आसा. भाजपा सरकारान एक उबी फूट पडल्या भ्रश्टाचाराच्या आरोपा वयल्यान. सभापती रमेश तवडकर आसा तेणी गोविंद गावडेक अक्यूज केला, 26 लाखाचो स्कॅम केला म्हटलं गोविंद गावडेन, आनी असो आरोप तेणी केल्लो आसा. आतां विशय असो जाला, पैंगीण आनी शिस्तळ हांचे सरपंच आनी पंच मेंबर येवन सभापती रमेश तवडकराक मेळ्ळे आनी तेंच्यांनी सांगलें त्यांच्या गांवांत थोडे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसात, ते सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटांतल्यान पयशे काडल्यात आमी हे करता म्हणून इव्हेंट करता म्हणून. आनी इव्हेंट खंय ते नेमके पावसाच्या टायमार, पावसान कसले इव्हेंट जाता नकळो, इव्हेंट करता म्हणून दाखयलें हेंच्यांनी, इव्हेंट जावंक ना आनी पयशे म्हणटा ते खंयच्या एका फॅमिलीच्या बॉल्सान घातल्या म्हणून. आनी हे सगळें निवेदन तेंच्यांनी व्हरून दाखयलें आनी तेंच्यांनी हें केलां आमी भाजपाचे कार्यकर्ते म्हणून सगळे पंच सरपंच भाजपाचीच हे आहा. आनी भाजपाचे हेज्या शिवाय कोण जावूंकच शकना, हितून मंत्री जबाबदार असो तेंच्यांनी आरोप केला. गोविंद गावडे कला आनी संस्कृती मंत्री आनी रमेश तवडकरान ते जेन्ना मेमोरेंडम हें केलें, रमेश तवडकरान तेंचे आरोप मान्य केला आनी तेणीन गोविंद गावडेचेर फार पेटयल्यात. रमेश तवडकर म्हणटा 2005 सावन ते मंत्री आसात, BJPन आसात, विरोधकान रावले, मंत्री जाले, सभापती जाले, पूण BJPक आसतना कसलोच दाग लागूंक ना. आनी जेन्ना गोविंद गावडे जेन्ना हांगा येयलो तेन्ना असली सामकी भाजपाक दाग लावपी घडणूक म्हणटा त्याच गोविंद गावडेन केला. आनी जी घडणूक तिणें तो स्कॅम केला तो सामको लजेक घालपी स्कॅम आसा आनी तेजेर सरकारान खंय तरी दखल घेवंक जाय, गोविंद गावडेचेर कारवाय करूंक जाय अशी तिणें मागणी केला. तर ह्यो साबार बातम्यो तुमकां ज्यो आसा त्यो आमच्या 7 PM ह्या बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो. तर आयज 2 फेब्रुवारी म्हटल्यार गोवा मेगा फीश फेस्टिवलाचें आयोजन केलेलें आसा नुस्तेमारी संचालनालयाच्या वतीन. ते तुमी मुजरत पळोवपाक वचा. सकाळी 10 ते रातचे 10 मेरेन हांगासर ते SAG कांपाल ग्रावंडाचेर आसतले, जे सकाळी 10 ते रातचे 10 मेरेन तुमकां पळोवपाक मेळटले. हांगासर वेगवेगळ्या नुस्त्यांची गॅलरी तुमकां पळोवपाक मेळटली, वेगवेगळे फीश पॉंड आसा. हांगासर जे नुस्तेमारी खातीर जे कितें सामान लागता, नुस्तें कशें धरप तेजे खातीर ह्या तज्ञांचें थंय योग्य मार्गदर्शन तुमकां आसतलें. ते तुमकां योग्य ती म्हायती करून जे तुमकां सामान जाय ते तुमकां दिवपाक मजत करतले. त्याच बरोबर मनरिजवणेच्यो वेगवेगळ्यो कार्यावळी आसतल्यो. सायड बाय सायड तुमी थंय बसून फूड कोर्ट आसा, वेगवेगळे नुस्त्याचे आस्वाद तुमी घेवपाक शकता, जे कोण नुस्तें मोगी आसा ते. ताका लागून हो एक्वा गोवा मेगा फीश फेस्टिवल आसा तो मुजरत तुमी पळया. त्याच बरोबर लोकोत्सव आजून सोंपिल्लो ना, 2 दीस उरिल्ले आसा. जर विकेंड जर तुमी बऱ्या भशेन घालयतले जाल्यार पणजे येवन ह्या लोकोत्सवाचो सुद्दां तुमी आनंद घेवपाक शकता. अश्योच आमचे न्यूज तशेंच वेगवेगळ्यो कार्यावळी पळयत रावात. गोमंतक TV कॅमेरामॅन यश बरोबर हांव गौरीश पुरब आमोणकर. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीच असतात ज्याकडे न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. पोलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.